Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay? एक 5 मिनट हालेलुया म्हणून आर्गा दिया जाईल. ओके? वगैरे म्हणतात ते तसल्यान जायतो का? तर वगैरे गायन म्हणतात ते जोडल्यान जायतो का? Praise and worship. Songs are happening. नाही त्या स्टार्टिंग तिंगा म्हणटाले असं झालं? फुले भटके ते एक हार Full house song, huh? Full song are there. होय. बरोबर असं Praise God. म्हणता? होय तू तिथं तू जाणं जाणं ओके. एक हिंदी फुले भटके. मंगलोरा म्हणता येईल. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, म्हणता ते song? Okay. तुम्ही लावूया? तुम्ही लावून घ्या. जाते तो जाती कहाँ किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ भूले और भटके हम जाते तो जाते कहाँ किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो दुनिया की किताब छोड़ो आगे ही बढ़ता ही चलो आएगा शांति आराम जीवन मिलेगा तुम्हें दुनिया की चिंता छोड़ो आगे ही बढ़ता ही चलो पाएगा शांति आराम जीवन मिलेगा तुम्हें भूले और भटके थे हम
महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाने कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाने कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल। पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल। पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Sumia tuka gani muima, kadinwas, wakani tuka muima tuka. Sumisuna tuka wakani muima. Aga tuka muima tuka wakani tuka. Bora ka tuja moka, bora ka tuja sanawai. Angka saya itu syukur, angka saya jadi dia beroleh isogre, jadi angka goros deh, angka tu sasmanda, ani angka tu dia syukur, bolan berita jami tu jimutra palu, tu jimutra sok manu, amce kan, amce kali, amce tor makla. आमचे काम तुझे उत्तर असू दे जसे तुझ्या पुता जेजू तुझे उत्तर पाहिजे तसेच आमकाय तुझे उत्तर पाळपाक आवडे आसा भगवान भगवान आमी पडत आसता तरी तूं आमचे कसोच आशा सोडिना आमकां तूं आमचे भितर जे पदवी आसा ते पळयता आमकां तुवें खूब शिवाय आमचो मोग करिता हांगा बापा आमचे दोळे उगड आमकां पळोवंक जाय ते तुजेर दाखोवंक सोदता आमकां ते सगळे गूण लिपलोले ते आमकां पळोवपाक जाय तुजी शिकवण वरवीं जे आमकां सुजमणी आमकां ते पळोवपाक जाय ते आयकुपाक जाय तेजी सुजमणी वाडपाक जाय उलय सगळेचे बापा पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आमचे कडेन उलय आमकां शिकय तुजी उतरां आमी तुजो राजवट सोदपाक सुरू केला तुजे राजवटाचे खूण तुजे राजवट जे कितें आमी पयस आसले आतां आमी तुजे राजवट दीस आनी रात सोदपाक तयार आहा बाबा स्वर्गीचे बापा सुरेश तुका आनंद वखाणी तुका आनंद वखाणी आमी तुज्या फुडल्यान उबे आहा 2 आनी 3 जेन्ना एकठांय मनीस रावता तुज्या नांवान थंय तूं आसता आनी आसा हांगा तूं उलयता आमचे कडेन आमी सोद मारता पळयतो ज्ञान शिकय आमकां आनी जेन्ना तूं शिकयता मिलाक आनी अजापा फॉलोअप जाता तुमी शिकवले वरवीं आयज जायतीं अजापा हे
शिकवणे उरवे गावतले गावले म्हणून आर्गां दिता बाबा तूं आमकां शिकयताय तुजो भावार्थ म्हणटा तें कितलें गरजेचो तुजे उतरां रुपोवन जाल्ले भावार्थाचे बद्दल आमकां जे उलयताय ते आमकां घुटायेन भरता आनी ते भावार्थाक जे घास मारता आमच्या कसोच सोडून आसतना आमी रावंक सोदता आर्गां बाबा तुका तुजे भावार्थ आमकां दिल्ले पासून तुजी कृपा आनी भावार्थ ही दोन्ही मागला जेन्ना चलता माझ्या पांय मिलाक जरूर ह्या जाग्यार जाता आनी ते मिलाक आयज शिवली आमी मेवळे म्हणून आर्गां दिता पळयतो न्हू सगळे उतराचेर तूं कंट्रोल दर एक उतरां म्हाज्या तोंडांतल्यान येता ती उतरां तुजी हांव तुज्या पवित्र रोगतान ते सील जावन येवं तोंड म्हाजें कूड म्हाजें जावन पूण तूं ही कुडीक आनी तोंडाक यूज करता उजार करता आनी तूं उलयता पूण आमी स्वत आमकां बाबा हारना तुका बाबा आनी चोडान चड लोक हे उतर आयकोन बेसांवान भरल्या म्हणून आमी आयकता जे तोंड तांकां जे कोणाक तुवें वेंचून काडला ते सगळे तुजें उतर आयकोन घटायेन करता आनी लायफ टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जाता मार्गारी म्हणटा बाबा आनी मिलाक आनी वजा पळोवन जायतो लोक एकठांय जाला तुजें उतर आयकोन तुजें स्वत आयकोन स्वताची सजवणी घेवन हे सगळें जालें म्हणून आमी हे मागलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस बसूया थँक यू जीसस बरोया आमी शिकल्या न्हू मातशें कितें बरोया न्हू हाडला बूक आसा ना आसा न्हू कोंकणी बरयता न्हू बरयता न्हू बरो न्हू आहा बूक आसा ब्रदर बूक आहा बरो बरयता न्हू कोंकणी आं इंग्लीश तूं कन्वर्ट करून घे बूक दवरली कितें तरी गाठी मारता पळय 4 दिसांनी कांय उरचें ना कितें तरी म्हाका बरोवन येयलो न्हू जाल्यार तें उरचें नाजाल्यार तुमचे कितें येयला पळय तें भायर सरतलें प्रेज गॉड पळय आसा Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ready, huh? बरोबर? दिली? पेन गावली? Thank you, Jesus. जर आमकां भावार्थ देवाचो भावार्थ जर आमकां देवाचो भावार्थ जोर आमकां ना जोर आमकां भावार्थ ना जोर आमकां देवाचो भावार्थ ना बरयलें जोर आमकां इफ यू डू नॉट हैव फेथ जोर आमकां देवाचो भावार्थ ना देवाक ब्लेम करूंक जायना देवाक ब्लेम करूंक जायना
जर आमकां भावार्थ देवाचो भावार्थ ना जाल्यार देवाक ब्लेम म्हणजे शिणोवंक जायना. जर शिणोवंक जायना शीण करूंक जायना. जर आमकां देवाचो भावार्थ ना देवाक शिणोवंक हो देव जबाबदार ना. और नाजाल्यार देव जबाबदार ना. जर आमकां देवाचो भावार्थ ना जाल्यार देवाक शिणोवंक जायना ओ देवाक देव हेचेर जबाबदार ना. आनी उण्या भावार्था खातीर आनी उण्या भावार्था खातीरूय आनी उण्या भावार्था खातीरूय आनी उण्या भावार्था खातीरूय देवाक जबाबदार दवरूंक जायना. देवाक जबाबदार हो उण्या भावार्था खातीर देव जबाबदार ना हो देवाक जबाबदार थारावंक जायना. Really? Praise God. हें सगळें अशें भावार्थ आमकां भावार्थ आमकां ह्या संवसारान भावार्थ आमकां ह्या संवसारान आमच्या स्वताच्या आमचे स्वताच्या केअरलेस इग्नोरन्स कितें म्हणटा तेका बेपर्वा स्वताच्या इग्नोरन्स कितें म्हणटा कोंकणी बेजबाबदार न्हू भावार्थ ह्या संवसारान आमच्याच बेजबाबदार खातीर आनी उण्या भावार्थ आनी उण्या भावार्थ आनी उणे भावार्थ आनी उण्या भावार्था आनी उणे भावार्थ आनी उणे भावार्थूय आनी उणे भावार्थ स्वताच जबाबदार आमी स्वताच जबाबदार आसा आमी स्वताच जबाबदार आसा आमी स्वताच जबाबदार आसा
Praise God. Hallelujah. Okay, so जेन्ना भावार्थाचे उलयता आमी, जो भावार्थ इतलो गरजेचो आसा, कित्याक जें कितें आमकां देवा कडल्यान जाय भावार्थ आमकां मेळोंक जाय. म्हणून हो देवाचो भावार्थ ना जाल्यारूच देवाचे वस्तू, केल्ल्यो वस्तू, दिल्ल्यो वस्तू, दवरलेल्यो वस्तू आमचे पासत तयार आहा त्यो वस्तू मेळोवंक पावना. कित्याक भावार्था वरवींच आमकां ते मेळोवंक शकता. जर आमचे कडेन भावार्थ ना आनी त्याच्या खातीर आमी देवाक जबाबदार थारायता, देवाक आमी ब्लेम करता, देवाक आमी शिंकता, देवाक आमी सांगता तूं देवा खंय आहाय, तूं खाली ते पास्टर प्रिचर आमचे प्रिस्टांक आनी नर्सर तेंकां जाय, आमकां नाय. म्हणजे तूं पार्सल दिवं, तूं थोड्यांकूच दुसऱ्यांक सगळ्यांक पासत नाय. तेका कांय प्रॉब्लेम, म्हाका सगळो प्रॉब्लेम आहा, हांवें कितें वायट केलां. जायतीं क्वेश्चनां घालून घुसखोर मंदिरांत आमी पडलेले आसा. आमी जायतीं क्वेश्चनां घालता देवाकूच. कित्याक घालता? कित्याक आमकां भावार्थ ना. भावार्थ आमकां सगळे आयकून आयकून उजवाडा काडटा, सजमीकाय वाडटा, आनी हो भावार्थ जायते तरेन उजार जाता. आमकां स्वर्गीचो राजवट आसा जो दिश्टी पडना तो दाखयता, आसा तसो दाखयता, म्हणटा तो भावार्थ. आमी भावार्थ वाडोवच्या जाग्याचेर आमी देवाक ब्लेम करता. जे म्हाजे दिसवणपणाच्या खातीर आमी कोणाक ब्लेम करता? सो आमी जी चुकीची सजमणी आसली की देव दितलो सगळें, देव करतलो सगळें, एक दीस करतलो, तसली जी चुकीची जी सजमणी आहा आजुनी जायते लोक चिंतता तूं मागणी करते, तूं कोणी जाल्यार येतले, तूं कोणी जातले. जो तो पास्टर प्रिस्टाक आनी आमकां दिसता तो तेंकां मोग करता, तो सगळ्यांचोच मोग करता. तेंकां मोग केलो म्हणून तो तेंकां सारको बरो ना, आमकां बरो म्हणून मनशा भाशेन देव पळयना. आमी जशें पळयता एका बरो तेका बरो, तेका बरो, देव तसो पळयना. सगळ्यांक एक सारकें पळयता. तेजी नदर सगळ्यांचेर एक सारकी आसा. आनी जाता जाल्यार जो कोण अस्कृत आहा पळय, जो कोण वीक म्हणटा पळय, ताचेर आनी चड नदर आसता. कित्याक जेजू स्वता सांगता हांव येयला कोणाक आसत? पातक्याक आसत. पातक्याक स्वर्गी वाटेन व्हरपाक, पातक्याक हांगा स्वर्गीचो जिवीत घडोवन हाडपाक. सो तो पातक्याक पवित्र करून येयला. दोतोराक कोण वयता? हेल्दी मनीस. दोतोराकडे कोण वयता? दुयेंत आसलो मनीस दोतोराकडे वयता, बरो आसलो मनीस दोतोराकडे वयता. दोतोराचे उगडास कोणाक येता? दुयेंतान पडलेलो मनीस दोतोराचे उगडास करता आनी धांवता. रायट? आनी दोतोरूय तेका दुयेंत मनशाकूच ट्रीटमेंट करूं शकता. बरे मनशाक करतलो ट्रीट? कोणाची ट्रीटमेंट करूं शकता दोतोर? बरे मनशाक? दुयेंस ना त्या मनशाक? दुयेंस ना त्या मनशाकूच दोतोराची गरज न्हू. तसोच पातकान बुडलेल्या मनशाकूच दोतोराची गरज. तो जेजू त्या पातक्या खातीर आयला म्हणटा. तो पातको काम काडला आनी आतां त्याच जो पातक्यान पातकीपणान जियेतालो आतां ते पातक काडला, ते खिळायला कुळसार आनी तेका तो पवित्र केला. तेका तो पेकोवणी दिला. पातका वरवीं तेका आतां पवित्र करून तेका पेकोवणी दिल्या. आनी स्वर्गीय वाटेन जे तेका ब्लॉक जाले, जे कितें डिस्कनेक्ट जाले, जे कितें देवा राज्यांतले जे तेका मेळोंक जाय, सोरेश्वराच्यान तेका जे देणे मेळोवपाक जाय आसले ते मेळोनासले. पूण आतां सगळे जो कोण सोत मानता की जेजून कितें केला ते तेजेच जाता. पूण ते करपाक आमकां भावार्थ वाडून रावपाचें.
भावार्थ म्हणटा ते सारखे आमचे जर 5 सेन्स ना कितले अवघड जातले असले 5 सेन्स आहा म्हणून गरम आसलेले गरम म्हणून कळटा तोंड आले तोंड कळटा दोळ्यांनी दिसती पडटा सारखे चोलो बीन जाता कानान आयकूनय जाता वय की ना कंपल्सरी 5 सेन्स आहा म्हणजे संवसार आमी आहा न्हू पण 5 सेन्स दिला हे संवसार पळोवपाक संवसार पळोवचे जाग्यार हे 5 सेन्स देवाक कशें पळयतले जशी हे 5 सेन्सीस आमचे कडेन दिला हो संवसारान जगपाक आमचे राजवट चलोवंक न्हू आमकां दाखोवपाक आदार दिवपाक एक कुडीक जो नांव आतां आमचे भितर देव वस्ती करता तेजो आत्मो तेजो श्वास आमचे भितर वस्ती करता जशें आमी जेजूक स्वत मानता तेजो श्वास आमचे भितर श्वास घातला आनी तेजो आत्म्याच्या रुपान आमच्या आत्म्या आनी तेजो आत्मा वांगडा ते दोगूय वस्ती करता आमचो आत्मा देवाचो आत्मा एक जाल्या कित्याक एक जाल्या कित्याक आमकां सदांच जिवपाची मनशां केला सदांच सासणीक जिवीत दिवपाक आतां ते सदांच अशें न्हू मेल्या उपरांत कूड हांगासर आतांच्यानूच आमी देवाच्या सांगातान देवाच्या मोगान देवाच्या संबंधान जिवपाक जाय स्वर्ग हांगा तयार जाता जे दिसा तूं स्वत मानता ते दिसा स्वर्ग तयार स्वर्ग हांगाच आसा प्रेज गॉड सो आमकां चड गरजेचें कितें म्हणजे भावार्थ सो हो भावार्थ खंयच मेळना कितलोय ती मेहनत कर मेळना मेहनत कितें करपाक जाय देवाचें उतर आयकोपाक देवाचें उतर जेन्ना हांव आयकता कितें मेळटा भायल्यान आयकलें म्हणून मेळना जें कितें भायल्यान आयकलां जर भितरल्यान आयकना हांव जाल्यार भावार्थ कंप्लीट जावना जे भायल्यान आयकलां आनी भितरल्यान आयकता हांव जाल्यार आतां भावार्थ तयार जालो भावार्थ उत्पन्न जालो म्हाजे भितर भावार्थ भरलेले सो म्हाजे कडेन जर भावार्थ ना आनी हांव देवाक प्रेम करता देवाक शिकता जाल्यार सारकें तें इतकी वर्सां कितें केलें तेंच केलें आमी मेणवाती आमी हें लायल्या तें लायल्या जाय तें केलें आमी देवाक इम्प्रेस करपाक कशें इवन थोडे पयशे हाडून पासून दिल्या रिश्वत दिल्ले हें दिल्ले भशेन देवाक जाय ते आमी उपासूय केल्ले आहा वय की ना कितें जाय म्हणून देवा कडल्यान तितून कितेंय केलां म्हणून देवाक इम्प्रेस करूंक जायना देवाक मानवलेली पळय जायना खाली जाता ते भावार्था उरली सो भावार्थाची जोड जाय आमकां भावार्थ जोडपाक जाय आमी संवसारान कितें जोडून भायर सरल्या संवसारीक पयशे ह्या राज्याचे पयसो ह्या राज्याचे करन्सी तशें स्वर्गीचो हो करन्सी आमी जोडटा काय स्वर्गीचे जे आमकां जाय सगळे ते हाते भाव आनी ते फुकट तेणे वयल्यान आनी फुकट दिला देवा म्हणून आमकां फुकट नाका जाला फुकट दिल्या म्हणून ताजो वालोर ना आमकां दिसता आमी ताजी भुरगीं ताजीच सगळे म्हणून तो फुकट दिला तेणी कितें फुकट दिला ते पासून आमी चार्ज करता ते पासून आमी एकामेकाक काजून खावंक सोदता प्रेज गॉड सो आमी कितें जोडपाक रात दीस मेहनत करपाक जाय भावार्थ जोडपाक न्हू भावार्थूच जाय की ना सो भावार्थ जोडपाक हांवें मेहनत करूंक जाय आमी सगळो वेळ दिला कोणाक दिला संवसारी जोडपाक कितें सोदले संवसारी वस्तू कितें सोदले संवसारी गरजो पण हे सगळे आसूनय आमचे जिवीत निसर्गान पावले की ना अजूनय आमी देवाची सारकी वळख जावंक ना अजूनय आमकां ताची सजमणी मेळूंक ना मातशें कितें इन्फॉर्मेशन मेळला आमी ट्राय मारता पूण कांय जायना म्हणून आमी कितें करता देव अजूनय म्हाजो मोग करिना कसो दिसता प्रेज गॉड हालेलुया सो आमकां आयज चड गरज वेळ दिवपाक देवाचो भावार्थ जोडपाक देवाचो भावार्थ कशें जोडूंक शकता तेजी उतरां आयकून भायल्यान आयकून भितरल्यान आयकून जर तूं भितरल्यान आयकताचे भायल्यान आयकलाय जाल्यार तुजे कडेन भावार्थ जोडलाय
आणि तुझे कोण जो भावार्थ देवाचो आसा उत्पन्न जाला फॅक्टरी तयार जाला तुजे भितर जाल्यार आतां तुवें कितें म्हणूं येता देवाक ह्या भावार्थान तुवें इम्प्रेस करूं येता मानवलो करूं येता सो तेजो भावार्थ हे आमकां स्वर्गीय राज्यान एक्सेस दिता स्वर्गीय राज्यान आमकां भायर आमकां तुवें कितें स्वर्गीय राज्यान आमकां मेळोवपाक जाय संवसारान सगळे वस्तू आमकां घेवन वय हांवें आयकलां जायते फावटी कोणाची किडनी ना जाली कोणाची किडनी फेलियर जाली कोणाची आनी कितें फेल जाली जायती गोंयक आयकलां आनी जेन्ना तेणें देवाचें उतर घेतलें आनी भावार्थान जेन्ना तेणें म्हणलें ब्रँड न्यू किडनी तांकां सप्लाय केलें कशें जाता दोतोर सरप्रायज कशें जाता ब्रँड न्यू आसा आमची कूड देवान तयार केलें की ना जाल्यार कितें बिगडलें कितें वस्तू डिसऑर्डर जाल्ले आहा देवाक बरें करूंक जायना पूण आमचें कॉपरेशन ना जाल्यार जायना देवाक कितें करूंक जाता जी उतरां आमी तोंडांतल्यान भावार्थान उलयता त्याच प्रमाणे आमकां सप्लाय जाता तूं कितलें उलयताय तूं कितल्या भावार्थान उलयला आनी सोत मारलाय त्याच प्रमाणे तुका सप्लाय जाता तूं बालदी भरून गेली जाल्यार बालदीन उदक काडलें बालदींतलें उदक तुका मेळटलें वय की ना सो तूं जें व्हरताय भरपाक उदीक त्या प्रमाणे तूं उदीक घरांत केलें रायट सो तूं वचत खाली हातीन उदीक काडटाय ना उदीक काडपाक कितें तरी जाय न्हू तूं कोण तरी बालदी व्हरतलो कोण आनी टँक व्हरतलो कोण म्हणटा टँकर व्हरता म्हणटा आनी देवाक आमी संवसारान कोण बालदी व्हरताले म्हणटा हांव बरो मनीस कोण टँकर व्हरतालो कितें फाटीं फुडें पळयना टँकर व्हरता आमी कितें करता तेका शेणटा ओ कितें इतलें उदीक व्हरता हें तें आमी म्हणटा न्हू आमी तेका मागीर तो सारको न्हू म्हणटा पूण देवाक जाय आमी बालदीनी न्हू टँकरांनी भरून व्हरपाक तो शेणटा आमकां तेका जाय आमी टँकरांनी उदीक टँकरान आमी भरून हाडपाक भरून व्हरपाक तेजे राज्यांतल्यान सो तेजे सप्लाय उणें ना तेजे पायप ल्हान न्हू जाता तितलें अनलिमिटेड पूण आमी जे उलयता आमच्या तोंडांतल्यान सोप मारून तेच प्रमाणे आमकां सप्लाय जाता आमी ल्हान उलयता ल्हान सप्लाय जाता आमी मागीर रडोन बसतात तेका सुबेज म्हाका उणें पूण तुजें चिंतना प्रमाणे जितलें उतरां प्रमाणे आनी तुजें सोप मारल्या प्रमाणे जें तुवें म्हटलें तेच प्रमाणे तुका सप्लाय जाता जें तूं ऑर्डर करताय तेच प्रमाणे तुका येता न्हू रायट तुवें जर ऑर्डर चिकनाची केलें जाल्यार फीश येता आनी तुवें ऑर्डर चिकनाचें म्हणल्यार हाफ चिकन म्हणल्यार फूल चिकन येता जें तूं ऑर्डर करतलें त्याच प्रमाणे तुका मेळटलें सो आमकां आयज चिंतनान सारकें गांठीक मारून दवरपाक जाय आमी जोडपाक जाय भावार्थ जे आमी केअरलेसपणां करतालीं जे आमी सारके पडलेले नासले आनी वायट कितें जालें ब्लेम कोणाक देवा इतले वाती चडयले इतले फुलां घातली इतले हांवें नयनां केली इतले मिसां केली कोणाक ब्लेम देवा देव कितें रे तेका जबाबदार थारायता आमी होय की ना सो हितून देव जबाबदार प्रॉब्लेम खंय प्रॉब्लेम म्हाज्या कडेन देवाचो भावार्थ ना या तेजो उणो भावार्थ आहा सो प्रॉब्लेम म्हाका भावार्थाचो सो भावार्थ जोडच्या जाग्याचेर देवाक ब्लेम करपाचें सो आमकां देवाक ब्लेम करच्या जाग्याचेर आमी भावार्थ जोडपाक जाय आनी आमी तेच जाणा भावार्थ म्हणजे कितें भावार्थ म्हणजे कितें भावार्थ म्हणजे एक गोष्ट जी आमी आशा धरल्या पळय ताजे इश्वर दिता
आम्ही जी आशा करता जो म्हाका जो पेकोडी जाय ही माझी आशा जाली. आशा ना जाल्यार भावाक कांय करूं शकना. जशें तूं उतर आयकता पयलीं म्हणटा ते देवाचें उतर काम जाता न्हू आयकलां. आशा येता. निराश जाल्ल्या मनशाक परतो जाता न्ही देवाचें उतर काम जाता. नॅचरल वस्तू पण नॅचरल जाता. स्वयंपावरती जिवीत आमकां आतां घडून हाडूं येता. कितें येयलें आतां तुका आशा येयली की ना. सो होप आमी होप आशा म्हणटा न्हू आनी कितें म्हणटा भरोसो. करेक्ट भरोसो रायट. हो जो भरोसो कसो येयला भरोसो कसो येयला तुका देवाचो संदेश कानाक पडना फुडें पयले येता तो भरोसो. हो भरोसो येयला पळय आतां हो भरोसो तुका कांयच करूंक पावचो ना. फक्त भरोसो येयला पूण भरोसो तुका कितें जाय तें हाडून दिवंक शकता. भरोसोय ओत्मीक भावार्थूय ओत्मीक पूण भरोसो स्वतान कांय करूंक जायना. तुका एक भरोसो दिता आनी जसो जर भरोसो येयला भरोसो जर तुका कंप्लीट जाल्लो जाय म्हाका पेकोणी तुका जो भरोसो आहा आनी म्हाका जी कंप्लीट करपाक जाय आतां भावार्थाचें काम. भावार्थ जर खंयच्या जाग्याचेर आमी देवाक ब्लेम करपाचें नासता. देवाक जबाबदार थारावपाचें ना. भावार्थ जर हांगा आमकां जेजू म्हणटा तुजो भावार्थ जाय हांगा. आतां सगळें जाय म्हणजे तुजे आमच्या कडल्यान म्हणल्यार देवाक भावार्थ. जे कोणाक भावार्थ आसलो जेजून सगळ्यांक पेकयलें. जे कोणाक भावार्थ आसलो न्हू सगळ्यांक रायट. जे कोणाक भावार्थ इल्लो उतर आयकून तेंकां सगळ्यांक पेकोवन दिलें जेजून. दिलें कित्याक वयर पुस्तक वाचलें जाल्यार जेजू म्हणिना तुवें मागणें केलें म्हणून तुका हें मेळ्ळां म्हणटा. मागणें करून म्हणटा कितें करून म्हणटा कितें केलें म्हणून कशें तुका पेकोवणी मेळ्ळो म्हणटा. तुज्याच भावार्थान जेजू आपूण केला म्हणटा. सो कितें जोड जावपाक जाय आमच्या जिवितांत कसली जोड जावपाक जाय भावार्थाची न्हू. भावार्थी जोड जाय न्हू. जर आमचो ओत्मीक आनी संसार प्रॉब्लेम टोटल सॉल्व करपाक जाय म्हटल्यार पयलो जेजूचो भावार्थ आमचे भितर उत्पन्न जावपाक जाय. सो ही भावार्थाची जोड आमी दिसान दीस वाडपाक जाय. आनी ते कशें वाडटा आमी जाणा आयकून आनी आयकून. जायते फावटी भायल्यान आयकलां आतां भावार्थ म्हणून ना. आमी जायते फावटी भायल्यान आयकता आनी म्हाजें काम जायना म्हणटा. भायल्यान जें आयकता आतां भितरल्यान आयकता आतां तुका शुअर तुजे भितर भावार्थ आसा. कशें कळटा तुजे भितर तूं आयकता पूण तो तावो भायल्यान आयकलें तूं कशें कळटा. तुजें एक्सप्रेशन सेपरेट जाता. तुजी तीन उतरां तुजे भितर येता आनी तुका देवा कडेन जाता. देवा कडेन इम्पॉसिबल म्हणून कितें आहा. जो कोण तेजे भितर स्वत मानतलो बरी खबर कितें आहा सगळें पॉसिबल. जो कोण जेजू भितर स्वत मानता जेजू ताका सगळें पॉसिबल आसा. इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांयच ना. आमी तेका करता इम्पॉसिबल. भावार्थ जोडच्या जाग्याचेर आमी जायना म्हणून सोडून दिता. आमी संवसाराचे टोटली सेन्साचे नॉलेजा प्रमाणे सगळें ट्राय करता जायना म्हणून सोडून दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हो भावार्थ गरजेचो म्हणून आमकां भावार्थ जोडूंक जाय आनी भावार्थ कसो आमचे भितर वाडटा भावार्थ कसो आमी जोडटा. आतां न्हू की देवाक मानवले जाता पूण आमी जायते सुर्गीच्या वाट्यांचे आमकां देणे दिल्ले आहा ते सगळ्या देण्याक उलो मारून आमकां स्वत मानून आमी सगळ्यांक आसा तो दिश्टी पडटा तशें घडोवन हाडुया. कित्याक देवान आमकां घडोवपाक पदवी दिला. देव सराक ना तेका पदवी ना कित्याक घडोवपाक. देव जो रोसता आमकांय पदवी दिल्या. म्हाजें कितें कुडीन कितें तरी समज प्रॉब्लेम जाल्लो आहा तें सारकें जावपाक जाय जाल्यार म्हाजो भावार्थ जाय. म्हाजे दोळा जर ते सिम्पटमाचेर वयता त्या दुयेंसाचेर फोकस जाता जाल्यार म्हाजे कडेन भावार्थ न्हू म्हाजे कडेन भिरांत आसा. आनी म्हाजे कडेन भिरांत आहा जाल्यार काम जायना. इनफॅक्ट चडून चड हांव ते प्रॉब्लमा बद्दल उलयता तेचेच उलयता तेकाच वाडयता अशें आहा तशें आहा म्हणून तेजीच वाड करता आमी.
तो येदो असो असो तेका हे वाडयता लांब वता मेवता ते मनशाक सांगून उडयता कितें प्रॉब्लेम आसा इतलो असो आवाज आतां इतलो वाडयलो कोणें वाडयलो देवान कित्याक जिवीत आनी मरण खंय आसा दिसता ते उलयताले कितें जाता जिवीत मेवता मरण जाता सो दिसती पडटा ते काम जेन्ना सोद मानता ते फटी म्हणून जाता जो देवान दिसती पडना विचार घडयला आमकांय तशें दिसती पडना ते वस्तू आमकां घडोवपाक दिला पडली देवाक एक टायमार प्रॉब्लेम आसले जेनेसीस 1:1 जर वाचीत देवाक एक टायम प्रॉब्लेम आसलो आनी कसलो प्रॉब्लेम सगळो काळोख सोमनीर असले उदक असले तेचे वयर सगळे काळोख आसलो आनी ताचे थंयसर कोण भोंवतणी मारतालो कोणाची भोंवतणी आसली वयर वय की ना काळोख आसलो सो कोणाक काळोख लायक काळोखान कोणाक जेवपाक जाय देवाक लायक काळोख आसलो पयत वचून आसतना पासून कांय बदलावन जावना काळोख आसलो सो काळोख आहा जाल्यार शोली आतां आमकां सगळीं ह्या उजवाड कशें हाडूं येता आमी काळोखाक पयस करपाक इलेक्ट्रिसिटी पावर आमी ट्रान्सफॉर्मेशन हाडून आमच्या घरांत घालिल्लें सो आमकां खबर आहा काळोखान कशें उजवाड आमच्या घरांत हाडूं येता हो कशें हाडलें आमचें सगळें जाणवा आमी घरांत पासून तो उजवाड हाडलेली आसा आमी घरांनी आपले उजवाड हाडलेले तसो जेजू हे संवसाराचो उजवाड तो पावर तो ट्रान्सफॉर्मर जे आमकां सप्लाय करता ते वायरीच्या जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक आमच्या घरांनी तशेंच देवाचो पावर जे आमकां उठो तेजे पावर आनी आमकां पावर जनरेट करपाक सुर्गीचे राजवट सुर्गीचे देणे जर आमी तो समज जर आमकां घडना जाल्यार आमकां वळख ना तेजी जाल्यार आमी कितले आनी कितेंय म्हणून जाल्यार आमी तेजी पातूय जावचें ना कोणाक पाती येता दोन फाटी कोण मनीस तुका फटयला तेका पाती येतले कोणाक तुवें दिला एक फाटी दिला ते दिता दिता म्हणून दिवना दुसरे फावटी तेणें मागले बरो घालून हांगा दिले दुसरे फावटी दिले तिसरे फावटी तुवें दिले जाता दिवं म्हणटले अरे बाबा एका पाती पाचशे म्हणटा सो कितें जालें कित्याक तुका मनाक येयलें तेका दिवंक जायना म्हणून तेजो नेचर तुका कळ्ळो तेजो स्वभाव तुका कळ्ळो की ना स्वभाव एकदा दोनदा न्हू रोकडो कळटा हो दिवपी न्हू हो नाडपी म्हणून हो स्वभाव कळटा सो ते स्वभावा खातीर तूं कितें नेक्स्ट टायम दिवंक वचना रायट तसो देवाचो जो स्वभाव आमकां जर वळख आसा तेजो स्वभावाची जर आमकां जाणवायन भरला जाल्यार आमी दुबावची ना ताजो मोग आमी मोगाकूय दुबावची ना पूण आमी शुअर म्हणटले की हेजो देवाचो मोग सदांच सासणीक आनी ताजो मोग म्हाका कितें जाय ते वस्तू शुअर मेळोन येतले पूण जाय म्हणटा तो भावार्थ आनी हो भावार्थ देवाचें उतर कसो येता आयकून आनी कित्याक विचारता हांव परत परत आयकून आनी आयकून हें आमचे कडेन बारीक काम जायना हें बारीक काम जे करूंक जाय आमच्यांनी हांगाच बेज हांगाच ते रूट्स हांगा ते मुळां ते बारीक काम तर आमचे कडेन जायना फुडलें काम जातलें आमकां ना वेळ म्हणीत आमी वेळ केन्ना काडटा जेन्ना कश्ट त्रास पिडान पडले तेन्ना वेळ काडटा बऱ्यापणान वेळ काडटा आमी जाता आमचे कडेन काडपाक आहा पदवीच्या टायमार जे टायमार सारकें जाम पडटा तेन्ना आतां देव जाय आतां बरेंपण जाय खंयचोय सांग हांगाच्यान बेंगलोर गावतली कित्याक म्हाका बरेंपण जाय खंयचोय सांग गावता पूण बरेंपण आसना तेन्ना आदी फुडें घोड जावपाक कोण वयता वचोंक दिसना कित्याक तुजी सेन्स नॉलेज स्ट्रॉंग आसता आनी तुका कांयच ती पदवी नासता तुका देवा कडेन आसता सो तेकाच लागून आमकां भावार्थ ही जोड म्हणटा ती जायच कित्याक देवा राज्यांत कितेंय आमकां कितेंय करपाक जाय कितेंय रिलेटेड कनेक्टेड कितेंय जाय पळय तो म्हणटा तो भावार्थ जशें आमी दोळू जोडटा न्हू
पाठ बेसा जोडटा न्हू जोडटा की ना हे संवसाराची न्हू आमी पण शिवली हे संवसाराची वस्तू जोडटा येस न्हू म्हाका घर जाय बंगलो जाय बरी गाडी बरें सगळें बरें जाय की ना हे संवसारांतले ते सगळें बरें गावले पासून तुका आहा सालवासान थारावन मेवलें जोडले तुवें रात दीस एक करून दोळे फोडून घाम काढून सगळें जोडलें पण एट द एंड तुजे कडेन ती शांतीच ना तुजे कडेन ती थारावणूच ना जोडलेले कितें जोडले तुजो वेळ दिलो तुजे कुडीक पोवना फाटी फुडें करून तुवें सारकी मेहनत करून केलें पण तुवें तुजे लायफाक तुज्या जिवितांत थारावण म्हणटा तें ना तितलेंच आमी मेहनत जोडून केल्ले भावार फुडें ते वस्तू तुका मेळटले आसले फुडें जे वस्तू आमी संवसारी वाटी सोदतात घेवन मेहनत करून घेवन वतात ते सपला देवा कडेन सुपरनॅचरल जावपाचें आसलें कित्याक आमकां आमी जोडपाची मेहनत करपाची गरज ना म्हणटा आमकां फुकट देणे आतां जे वस्तू भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचे जोडलेले तांकां फुकट मेवता तांकांय कश्ट करचे पडटा फुकट मेवता की ना जे आवय बापायन जे माय पायन जोडलेले ते कोणाक भुरग्यांक मेवता की ना तेंच्या उपरांत तेंच्यानी कितें कश्ट केल्लो जाय ते संवसारांत भुरगीं आसा जे तांकां कामूय करपाची गरज ना लायफ टायम होय की ना जे जे तांकां जोडून दवरलेले आसा ते इतले खाव की इतले आहा की तांकां खाल्ल्या पासून पावना तितले सो जे मायंड पायन जोडून दवरल्या त्या भुरग्यांक ऑटोमॅटीक तांचे उपरांत तांचेच जाता आनी देवान आमकां अशेंच केला की जे जेजून जोडला जे आमी केन्नाच जोडूंक पावची ना खाली सोत मानपाक जाय भावाक जोडून भावाक जोडून सोत मानपाक जाय जे कितें तेणें करून दवरला तें आमचे पासून कित्याक देवाचे वाट्यो संवसाराचे वाट्यो प्रमाणे ना देवाच्यो वाट्यो डिफरंट तेच आमी शिकपाक जाय ताज्यो वाट्यो कशें तें फर्स्ट ताजी वाट म्हटल्यार आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे भावाक जाय सो हो भावार्थ आमकां खंयच्याय कामान आदार जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हो भावार्थ कितेंय स्वर्गीय वाटेन स्वर्गीय राज्यान देवा कडेन कनेक्टेड रावप उलोवप ह्याच भावार्थान आमी देवसाराक काडूं येता ह्याच भावार्थान आमी दुयेंसाक हुकूम घालूं येता ह्याच भावार्थान आमी जायते पिळेक येता तांकां जाग्यार बसूं येता ह्याच भावार्थान देवाक कनेक्टेड जाता ह्याच भावार्थान आमी देवा कडेन भासाभास करिता ह्याच भावार्थान आमी सगळे स्वर्गीय राज्यान कनेक्टेड आसता सो आमी कनेक्शन खंय जाता आमचो कनेक्शन खंय जाता भावाक सो ही स्वर्गीचे करन्सी स्वर्गीचे जोड आमी जोडिना आनी आमी संवसारान संवसारी जोड घेवन जोडीचे रावला जाल्यार दिसोटून येतले कितले आमी जोडले कोणे येला कितें कोणे येला जाणा न्हू तरी आमचे कडेन तो कंट्रोल ना की जाणा जावन पासून आमी तितून तरी बुडटा तो एका पळय तेका पळोवन खंय जोडटा वय जोडटा वय जोडूंक जाय आमच्या लायफान कितें दुसरो कितें करता तें आमकांय करूंक जाय होय की ना तांकां पळोवन आमकां तेजे कडेन 4 जाल्यार म्हाजे कडेन 2च म्हाजे कडेन 6 आसपाक जाय अशें इन्स्पायरेशन कोण उलयता तो देवासा उलयता की ना भितरल्या कानान तूं जाणा तेजे कडेन कितलें आहा तुजे कडेन कितें आहा तुझे कडेन कितें आहा पळय ताका तूं इम्पॉर्टन्स दिनाय आपूण दुसऱ्या कडेन कितें आहा पळय इम्पॉर्टन्स दिता कित्याक ही चुकीची सोजमणी ही सेल्स नॉलेज आमकां जे दिसती पडटा ताका सोंप करता तुजे कडेन कांयच ना तुजे कडेन सगळें आहा जाल्यार तुजे कडेन देव आहा उतर आहा भावाक जोडलाय तेजे कितें
सुबेस ग्रेस गायड तू बोल ना होय की ना होय की ना कशें कळून येता जेनेसिस 39 वाचून पळया कोणाक देव ग्रेस गायड बोला जेनेसिस 39 उत्पत्तीचं पुस्तक 39 39 चॅप्टर अबे सॉरी एक हां एक वाचल्या होय 39 वन इस्माइलाइटा जेजू इजिप्तान वेलो इस्माइलाइटानी जेजू जुजे जुजे इजिप्तान वेलो पोटीफरान ताका इस्माइलाइट कारान कोळ्ळो विकतो घेतलो हो एक इजिप्तकार फारो पाश्चाचो एक ऑफिशल आणि राखणदाराचो मुखेली पोटीफर कोण इजिप्तकाराचो पातशाळेचो फारो जो राजा आसा ताजे पातशाळेचो एक उक्षाल आणि राखणदाराचो मुखेल कमांडर ऑफ चीफ सो राजाचो कमांडर म्हणजे बारीक हेजे न्हू राजाचो पातशाळेचो कमांडर ऑफ चीफ कोण ना ना पोटीफर न्हू सो पोटीफर हो जो जुजे जो विकतो घेतला तो राजाच्या आर्मी ऑफिसराचो एक हायेस्ट मुखेल कमांडर होय की ना चीफ ऑफिसर आता हे चीफ ऑफिसरा कडेन येदो राजाचो मेन म्हणजे हेड मुखेल चीफ कमांडर चीफ ऑफिसर ताजे कडेन कितें ना असले मनशा कडेन कितें आसता सगळें आसता आं गॉड बंगले गाडी नोकर चाकर सगळें आसा की ना आता Praise God. Thank you, Jesus. Okay. मागीर आता हो पोटीफर राजाच्या पातशाळेचो मुखेल कितें म्हणटा ऑफिसर आणि राखणदार म्हणजे आर्मी ऑफिसर एक कमांडर इन चीफ आर्मी ऑफिसर जो जुजेक विकतो घेतला आता जुजेक विकतो गेला गोरी पुलीतून गोरी म्हणटा तो कोण जुजे 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 ओ पोटीफर कोण गोरी जुजे न्हू इतलें चिंता कितें तूं कितें कन्फ्यूज आता पोटीफर चीफ कमांडर ऑफिसर पातशाळेचो राजाचो वयल्यान सादे हेजे न्हू पुलीस न्हू चीफ कमांडर ऑफिसर आता वो जुजेक विकतो घेतला
आता दोगांय भितर गरीब कोण? जुजे जुजे. सो जुजे दोगांय भितर गरीब, करेक्ट? आनी दोगांय भितर आता सगळे संवसारान आमकां कितें जाय पळय तें दोगांय भितर कोणे कडेन आहा? पॉटिफरा कडेन, करेक्ट? कोण ग्रेस काय ना बोलला आता? ग्रेस काय कोणे कडेन आहा? पॉटिफर. सो पॉटिफर ग्रेस काय बोललो. पॉटिफरा कडेन उणें कांय ना. जे कितें आमी एक बरो कॅरियर, बरो फुडार, बरो फ्युचर करूंक सोदता तो मनीस, हे सगळें सोदता ते सगळें ते पॉटिफरा कडेन आसा पळय ते वस्तू एक मनीस सोदता. होय की ना? आमकां बरो फुडार जावपाक आमी खंय धांवतात? भायर गांव. बरो फुडार जातलो म्हणून. होय की ना? बरो फुडार म्हणजे कितें? बरो बंगले, गाडी, चाकर आनी हे सगळें कितें जाय पळय ते सगळें घेवपाक वो असलें जिवपाक हो मनीस रात दीस स्टडी करता, रात दीस मेहनत करता आनी हे सगळें अचिवमेंट केले उपरांत आतां हो म्हाजो बरो कॅरियर. हे कॅरियर हो फुडार वेचून काडपाक मनीस सदांच आवडेता आनी आशेता. होय की ना? आनी ह्या मनशा कडेन आनी उणें सगळें आसा. सो ग्रेस काय बोललो मनीस कितें उणें आहा? कांयच उणें ना. सो ह्या मनशा कडेन कांयच उणें ना. सो गरीब कोणाचे भितरलो? जुजे. रायट? होय की ना? सगळ्यांक दिसता? ब्रदर गरीब कोण? चिंतो. चिंतपाक जाय गरीब कोण? जुजे हो पॉटिफर. कोण ग्रेस आनी कोण गरीब? ते सांगता म्हणून सांगना काय? तू सांग. तू सांगले पण ब्रदर कितें चिंता पळया न्हू. सांग ब्रदर. कोण गरीब? हा जुजे. तो तुम्ही सांगता म्हणून आयकलो तो जुजे म्हणटा पळय. हांव सेपरेट सांगितलं म्हणून भियेलो. जोजफ आनी जुजे एकूच. तो इंग्लिशीन म्हणटा, ताका इंग्लीश बरी कळटा. तुका एक कोंकणी बरी कळटा. प्रेज गॉड. तू इंग्लिशीन म्हण, कोंकणीन म्हण, एकूच ते. एकूच ते. तू जुजेफ म्हण, तू जोजफ म्हण, एकूच तो. दोन सेपरेट न्हू. प्रेज गॉड. आता दोग जाण आसले. एकलो वयता, दुसऱ्याक तो घेता. हितूंतलो गरीब कोण? ओ ग्रेस्कान बोललो कोण? कोणा कडेन ग्रेस्कान बोलला तो मनीस पयस वयतलो आहा म्हणून ताका मनशाक विकतो घेवपाक ताका कापस्ताद आसा. होय की ना? जो ताका मनशाक घेवपाक कापस्ताद तो ग्रेस्कान बोललो. आनी जे कोणा कडेन कांय ना, एक कपडा, एक ड्रेसाचेर आहा, तोय म्हणून ताका वेगळो करून सारको एक चॅक करून घेतला जाल्यार कांय ना. रायट? एक ड्रेसान इला जाय तसो ताका विकलो. होय की ना? मागीर फुडें पावले, फुडें वाचूंक पावलो. मुखार पावलो. आतां कोण ग्रेस काय कोण आहा तें हांव सांगता. संवसारीक ग्रेस काय आहे पण तेच आमचो कॅरियर न्हू. तोच आमचो फुडार. तेजे पासत आमी वय माय बाय कितले शिकयता भुरग्यांक. दोतोर जाले बाबा, दोतोर. बाबा तू ये इंजिनियर, तू ये, तू ते व्हडलो बिझनेसमॅन जा. आमी भुरग्यांक शिकयता कितें? संवसार सगळें शिकयता. कित्याक? बरो फुडार घडपाक. हे पॉटिफरा कडेन बरो फुडार आसा. बरो फुडार आसा तेजे फुडल्यान जो फुडार सगळो सोदता लोक संवसार ते तेजे कडेन आसा की ना? सो कोण पयशेकार हांगा, कोण भाडकार? जुजे? तेजे कडेन एक ना ड्रेस घालपाक सारको. तो हांगा पिजलो आसतलो, ओडून ओडून ते काडला तो पिजलो आसतलो. हां? तेजे कांय ना तो तेजे तो एक टायम सगळ्यांक तो जाकोब तेजो बापूय बरो रिच आसलो. पण आतां ताका विकतो भावानी विकलो ताका न्हू. म्हण ताजे कडेन कांय ना. एक टायमार तोय ग्रेस काय बोललो, तोय ग्रेस काय आसलो. पण आतां कांय ना. गुलाम कडेन कितें आसता? कांय ना न्हू. तो बापायच्या घरा आसलो जाल्यार तोय ग्रेस काय बोललो. ताका कलरफूल कोट्स घालतालो.
बापायचो खूप मोग असतो, जाय ते काय म्हणत असले. पण आता गरीब आता रडूंक जाय न्हू, कितें माझे भाव रे. कोण तशें तुका कितें दिसता माझो कॅरियर सोंपलो न्हू ना? तुका खंय तरी दवरले थंय एकूच हितून तुका कितें दिसता सोंपलो कॅरियर दिसना? हा एकूच मातशें समज एकूच जाग्यार दवरले, एकूच रुमान दवरले तुका आतां कितें दिसता? जे बंदखणी आहा हांव सोंपलें म्हूण दिसता, कांय आनी आशा बेशा कांय दिसना. फुडारूच दिश्टी पडना. दिश्टी पडटा? फुडारूच दिश्टी पडना. कित्याक तुका कांय दिश्टी पडना जे तुजे फेवरेट आसा. सो तुका ते दिश्टी पडना ते वस्तू आतां ना. आतां तुवें म्हणी येता हांव पयशेकार हांव यो म्हणी येता. सो हांगासर तुजे तेजे कडेन कांय ना. आनी हो पॉटिफर जो घेता इजिप्त बादशाहाचो जो फेरो आसा ते राजाचो तो मुखेल कमांडर इन चीफ तो आसा. आनी हो हांगासर आमकां कळून येता जो एक सादो मनीस जे फुडार एक येवजिता तो हेजे कडेन सगळें आसा. बरो फुडार कितें म्हणटा पळय ते हेजे कडेन आसा. बरो फुडार म्हणजे आमी जाणा कितें तें सगळें संवसारांत कितें जाय पळय घरांत एसी ना जाल्यार आमकां दूख दिसता. थोड्यांक एसी आमकां एसी ना, थोडे फॅन आसा आमकां फॅन ना. फॅन आसा सगळे घरांत घातले हय की ना? तेणें घातला म्हणून म्हाका जाय नाल्यार म्हाका नाका आसलें. आमी कितें केलां घरांत सगळें दुसऱ्यान पळोवन आमी केल्या. तेंगे एक्स्ट्रा कितें जाल्यार आमकां तेंय नाका एक्स्ट्रा कितें जालें आमकांय तें घरांत जाय हय की ना? सो असो ह्यो संवसारी स्वभाव. आतां पॉटिफर सगळें आसा आनी तुजे कडेन कांय ना. आतां जे देव कितें म्हणटा दोगांय बद्दल आमचे बद्दल आमी कितें पळयलें? कोण रीच हांगा, कोण पयशेकार? फारावाचो मुखेल आर्मी पर्सन पॉटिफर. तो सगळें तेजे कडेन आसा जे एके मनशाक सोदता पळय ल्हानच्यान एक तेज्या माय पाय जे भुरग्यांक पळोवंक सोदता ते तेजे कडेन सगळें आसा. लास्टाक एक बरी बायल, लास्टाक एक बरो घोव अशें पळोवंक सोदता आनी ते सगळें आसा तेजे कडेन हय की ना? आतां कांय उलयना. आतां देव म्हणटा कोणाक उणें आहा आनी कोणा कडेन सुबेज आहा तें पळोवया. वाचूया सेकेंड. सर्वेश्वर जुजेचा सांगाता आसलो. ऑन करो. सर्वेश्वर जुजेचा सांगाता आसलो आनी सगळे ताच्या कामांनी ताका बरें येस मेळटालें. तो आपल्या दोनयांच्या घरांत येतालो. कितें कितें म्हणटा? कितें 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 कानान आयकूंक ना. देव कितें म्हणटा? आनी कसा? सर्वेश्वर जुजेच्या सांगाता आसलो. कोणाच्या सांगातान आसता दिसती पडटा आमकां? पॉटिफरा कडेन सगळें आहा तेजे कडेन कांय ना. तेजे कडेन सगळें आहा. देव आमी कोणा कडेन देव पळयता जे कोणा कडेन सगळें आहा तेजे कडेन देव सोदता आसा. तेजो देव खोर आहा तेजो देव बरो. आमकां देव ना. जे कोणा कडेन वस्तू आहा संवसार सगळें तेजो देव खूब बरो आहा. आनी आमी ताजे तसले मनशा कडेन आमी धांवतात हय की ना? ते मनशा कडेन लागीं रावता. गरीबाक कोण लागीं रावता? प्रेज गॉड. आतां देव तो पळयता. देव सांगता कितें म्हणटा? तो म्हणटा हांव पॉटिफरा कडेन ना. तो म्हणटा हांव फुडलें कांय म्हणना पण हांव आसा कोणा कडेन? जुजे वांगडा. देव कोणा कडेन आहा? जुजे वांगडा. समज देव जुजे वांगडा आसा कशें कळटा? देव जुजे वांगडा आसा. तुजे वांगडा आसा? तुजे वांगडा आसा ब्रदर? ना? आसा ना? आसा ना? कन्फ्युजन आहा न्हू? आसा ना? आसा ना? पण देव हांगा म्हणटा हांव तुज्या वांगडा आसा. देव कन्फर्म म्हणटा हांव तुज्या वांगडा आसा म्हणटा. आमकां आतां खबर ना आमचे कडेन आहा की ना? आसा. हा हा शुअर आसा. ओके आसा. मागीर आतां देव जुजे वांगडा आसा म्हणून कितें?
आणि सर्वेस्पर जुजे सांगाता असा म्हूण सर्वेस्पर जुजे सांगाता असा म्हणून आणि सर्वेस्पर जुजेन केल्ली सोद कामां यशवंत करता आणि जुजेन केल्ली यशवंत यश सगळी कामां केली यशवंत करता म्हणून ताच्या दुनियात खबर आसली ताचे खबर आसली दुनियात खबर आसली प्रेज गॉड हांगा चड ऍड केला इंग्लिशीन प्रेज गॉड सर्वेस्पर जुज्याच्या सांगाता आसलो आणि सगळे केल्ली सोद कामां सगळ्या त्याच्या दुनियाच्या सगळी त्याच्या कामां खबर आसली ताका बरे खबर आसली ताच्या बरे दुनियात यश मेळ्ळें यश मेळटा ते तो आपल्या दुनियाच्या घरात जियेतालो सो सर्वेस्पर जुज्याच्या सांगाता आसलो सर्वेस्पर जुज्याच्या सांगाता आसलो पण आमकां दिसता कितें देव पयशेकाराच्या सांगातान आसा देव तेंचो बरो आसा म्हटलें की ना आमी कितले फावटी म्हटलें आसता आमकां दिसता कितें हे संवसाराचें जे ग्रेस्कान भरला ग्रेस्कान हांव म्हणून तेज्या वांगडा देव आसा दिसता जो मनीस संवसारीक सगळे सुविधा आसा तो ग्रेस्कान भरलेलो हें दिसता सो आमी संवसारीक चिंतना प्रमाणे चिंता की ना संवसारीक अजून आमचे 5 सेन्सीस आमचे उजार करता तेच नदरेन पळयता आमी पण देवाची नदर कितें म्हणटा सर्वेस्पर जुज्याच्या सांगातान आसलो कित्याक ताजे सांगातान ना जो सगळे आसा आनी हेजे कडेन कांय ना आनी जुज्याच्या सांगातान देव आसा आतां एक सांगा जे तुजे कडेन कांय ना संवसारांत आनी तूं म्हणत भोंवता गरीब रे म्हाका कांय ना म्हाजे कडेन कांय ना करून आतां तेंकां ही बरी खबर वायट खबर आतां कोणा कडेन कांय ना पूण तेजे कडेन कोण आसा ओ सो देव जाल्यार कांय ना जाल्यार बरें जे कोणा कडेन सगळें आसा ताजे कडेन तो म्हणीना हांव तेजे कडेन आसा म्हणीना जे कोणा कडेन कांय ना तेजे कडेन आपूण देव आसा म्हणटा सोडून आपूण ताजे कडेन आसा म्हणटा सो ह्या संवसाराच्या वस्तूची गरज देवाक मेळपाक वा देवाची सांगात लावपाक सो देवाचो सांगात कोणा कडेन आसा जे कोणा कडेन कांय ना सो जे कोणा कडेन कांय ना तो गरीब कांय ना म्हणून भोंवता ते मनशा कडेन देव आसल्यार देव ताजे सांगताक आसा की ना सो आमकां कितें दिसता आमची चिंतना आनी देवाची चिंतना सेम ना देवाच्या म्हणजे दिसताले आमच्या दोळ्यांनी दिसता ग्रेस्कान बोलला यश मेळटा सगळें पॉटिफराक सगळें यश मेळलेलें आहा एका यश मेळटा पॉटिफराक ऑलरेडी सगळें यश मेळलेलें आहा जे यश आमकां जाय तेजे कडेन आसा तरी आसता म्हणजे देव तेजे सांगाता ना जेजू जो गरीब तेका गुलामांतल्यान तेका विकतो घेतलेलो कोणाच्या अंडर काम करता तो स्लेव आसा ताच्या आपल्या ओन फ्रीडम ना तरी देव सर्वेस्वर ताज्या सांगातान आसा सो जितले लोक आपूण गरीब म्हणटात तेका ही बरी खबर ती बरी खबर न्हू या फुडें म्हणूंक जाय आमी गरीब म्हणून कितें म्हणूंक जाय देव सर्वेस्वर माझे सांगाता आसा सर्वेस्वर माझे सांगाता आसा
हांव जें काम करता सगळो म्हाका येशून मेवता. आतां कितें चिंतना बदलपाक जाय. जो जुजे गरीब आसलो, जुजे कडेन कांय ना, गरीबच सोड, तेका आपलें ओन फ्रिडम ना, चॉयस तेजी चलना. आतां पॉटिफर तेणे विकतो घेतला म्हण तो कितें सांगता तें आयकचें पडलें. ताजो गुलाम तो. आतां आमी गुलामूय न्हू. तरी आसतना आमची उलोवप कितें? म्हाका दिसता कितें जुजेक दिश्टी पडटा कांय ना. आमी कितें म्हणटा कांय ना रे. आयकूंक बरें दिसता, पूण तुजें आपलें ओन हॉट सिटर आसता जाल्यार, आपुणूच तशें आसता जाल्यार कितें जातलें? तेका जर देवान सांगला की हांव ताजे सांगाता आसा आनी जें कितें तो करता सगळें यश मेळटा, जाल्यार आमच्यांनी तेजेच भाशेन चिंतना बदलूंक जाता. आमकां जो जुजेक जो विकलो आनी त्या गुणांपणान तो जियेता, थंयसर देव तेजे सांगाता आसा आनी जे तो खूंय हात लायता सगळें यश मेळटा. आनी जें यश मेळटा तें कोण पळयता? ताजो धनी पॉटिफर. तें बरयलें, जे कितें तो हात लायता सगळें यश मेळटा. आनी हो तेजो धनी पॉटिफर पळयता. तो स्वताचो गोंयकी आसा आनी हो कितें करता तें बरें जाता. जाल्यार आमी जो चिंतना बदलता, देव येयला पातका खातीर म्हणजे जे पातक आमी आदालात तेजे प्रमाणे आमी गरीब जायत आसा. जावं तो संवसारीक गरीब जायना, आमचो आत्मो गरीब जायत आसा. आमचो आत्मो गरीब फाल्यां संवसार सगळें जोडले आनी तुजी कुडूच सारकी ना जाल्यार कितें फायदो आहा? तें खावन कितें खातलें तूं चड? भाटां बेसां खातली? एक टायम जेवण, 2 टायम जेवण, चड वेज नॉन वेज खाई. तुजी कितें खातली? वेज आनी नॉन वेज आनी कितें खावंक शकता? भाटां बेसां ते मातशें दाखोवपाक सॅम्पल दाखोवपाक हांव कितलो भांगर जालो. जेजू पळय जुजेक पळय कांय ना. आनी कांय ना तेजे वांगडा जो देव आसा तेजे सांगाता. आनी जो कोण चिंतता की म्हाजे कडेन हें ना, म्हाजे कडेन तें ना, हें उणें आहा, तें उणें आहा, जाल्यार हे वर्स तेका सांगता तूं जें उलयता तें चुकीचें उलयता. येस, तुजें सेन्स नॉलेज उलयता, संवसार कितें उलयता पळय त्या प्रमाणे तूं पळयता. आमी जेन्ना पळयले फर्स्ट वर्स, तो तेका विकतो कोणें पॉटिफरान घेतला. पॉटिफर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जालो. तो सगळो आहा तितले ग्रेस्कान भरलेलो, यश मेळलेलें ऑलरेडी तेका. जे कितें एक फुडार कितें करूंक सोदता एक मनीस तें सगळें आसा. आयज पासून आमी कितले सगळें आमचें कॅरियर करपाक कोणाक नाका. सगळें फुडार करपाक सारकें नेटान धांवता की ना. आयज हांव फॅक्टरीन काम करता, हांव फॅक्टरीचो मालक जावंक सोदता, फॅक्टरीचो पात्रांव जावंक सोदता, वय की ना. कोणाक फिशर जावंक नाका, जो लोक म्हाका व्हडलो जाल्लो जाय तो रावंक ना. म्हाजो फुडार खंयचो फुडार, लास्ट फुडार तो समजो डॅमेज फुडार जाता. म्हणजे कितले जाणां बरे पयशे जोडून येयले सोड लास्टाक आमी कोण पडलेले. कितें फायदो? देव जाय हो ग्रेस काय जाय? ग्रेस गॉड. ताजो सांगात आहा तें पुरो न्हू. सो हांगा जर आमी वेळ काडटा भावार्थ जोडपाक, तुजे कडेन भावार्थ आहा जाल्यार देव तुजे सांगात आहा की ना? प्रेज गॉड. कितें जाय आमकां? देव आमकां सांगाताक आसूंक जाय जाल्यार कितें जाय आमचे कडेन? ओ माय गॉड, कसली जोड जाय? तुजे कडेन ती जोड आसली, संवसारीक जोड नासली, पण असली जोड ती भावार्थ. जे तेका स्वप्न दिल्लें, स्वप्नाचे उतर तेका दिल्लें, तो गाठी मारून रावलो. जे आतां आमकां उतर गावला की जेजू जुजे सांगाताक सोर्वेस्वर आसलो. हांवूय म्हणटलो म्हाज्या सांगातान, कित्याक म्हाजे हांवें कितें जोडला आतां भावार्थ.
भावात असल्या कारणान कितें करतलो सुरवेसूर माझे सांगाता आसा सुरवेसूर माझे सांगाता आसा हांव जे कितें करता सगळें सफळ जाता यश मेळटा सफळ जाता प्रेज गॉड जे 4 वरां काम जाता ते 2 वरां जाता तेका म्हणटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेका म्हणटा सुपरनॅचरल तेका म्हणटा अनकॉमन प्रेज गॉड सो आता रडपाचो टाइम भीक मागपाचो टाइम हो सांगपाक जाणा तूं जेजू माझ्या सांगाता आसा कसो सांगाता राम सोदता जर माझ्या कडेन भावाक जोडलेलो आहा जाल्यारूच कित्याक भावार्था वरवीं देव आमच्या सांगाता सांगू शकता प्रेज गॉड समजता आता पॉटिफरा कडेन भावाक नासलो तेका देवच नासलो सो तांकां कितलेय चोर संवसारी आसून देव तांचा सांगाता नासलो कित्याक तेजे कडेन नासलो भावाक तेजे कडेन नासलो देवाचें उतर जे कोणा कडेन उतर ना तो कितलोय उडो काय फायदो ना कितलेय संवसारीक रिस्काय 100 वर्सां म्हणून तूं जातलो 100 म्हणल्यार देवाक भायर दोळ्या भायर काडपाक पब्लीक ऑफ आय म्हणटा ते 100 वर्सां म्हणल्यार देवाक काय ना बंद करून ओपन करपाक तसोच काडलो आनी आमकां आवश्यक आमी 40 म्हणल्यार तो काडलो म्हणून जाता कित्याक उतर ना उतर जाल्यार 80-90 वर्सां प्रेज गॉड सो कितलो डिफरन्स आहा देव तुजे सांगाता आसूं आनी देव तुजो सांगाता ना आतां देव सांगाता आसले म्हणून कोसपिडा येवचे ना इतले पण तुका 1 John 5:4 दिला कोसपिडा येतली संवसारी सगळे येतले म्हाकाच कित्याक येयले म्हणून क्वेश्चन करूंक जाय देवाक जबाबदार धरूंक जाय ना येयला जाय नो येयला जाय पण करतले कितें आतां म्हाका 1 John 5:4 प्रॉमिस आसा म्हाका जैतिवंत केला हांव देवा कडेन जल्माक येयला जो कोण देवा कडेन जल्माक आयला तो जैतिवंत तेका जैतिवंत केला सो हांव कितें म्हणटा हांव जैतिवंत भावार्था खातीर कसो जैतिवंत जाता भावार्था वरवीं कितें चडचें म्हणलें म्हाका ग्रेस काय भावार्थ संवसारीक ग्रेस काय स्वर्गीची ग्रेस काय आनी स्वर्गीची ग्रेस काय पयलें म्हणलें कितें जाय भावार्थ मार्केटान गेले आनी तुजे कडेन ना पयसो कितें तरी घेवन येतले तूं कोण तरी घेतलो सगळें धांवून घालतले पयशे जाले उबे रावून तुका धीरे 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 म्हणून दिता कोण आमी अशीं जाल्या धीरे 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 म्हणून आमकां देवान हें करपाक जावं आमी भुरगीं देवाची म्हणजे अशें 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 करपाक आमकां धरूंक नासलें जावं ती पेकोणी जावं ती कसलीय कॉम्प्लिकेशन आसली जे मनशाक दिसती पडटा की जावचें ना दोतोरा दिसा म्हणजे जावचें ना अशें जावचें ना म्हणटा देवा कडेन कांयच ना तेका लागून मार्क 9:23 म्हणटा दोज हू बिलीव जो कोण सोप मानता इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांय जो कोण उतराक सोप मानता तेका इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांय ना खंयचेच तेका स्टॉप करूंक जायना तशें म्हणटा तितलें तुका गॅरंटी दिता आनी कितें जाय आता जेन्ना प्रॉपर्टीचे पेपर आसता ते पेपर शुअर म्हणून आमी मानता जेन्ना सेल डीड करता पळय ते शुअर म्हणून मानता न्हू वय की ना तो पेपर तुजे कडेन आसो सो ते प्रॉपर्टी कोण तरी सांगता म्हाजें म्हणून ते पेपराक कोणाचें नांव आहा तेजीच प्रॉपर्टी जाता की ना तशेंच जेन्ना देवान आमचे पासत हें ऑलरेडी स्टॅम्प मारून हें मारून पयलीं पुस्तकान आमचे पासत बरोवन दवरलेलें लिगलायज केल्या जाल्यार आमी तें स्वतंत्र जाय की ना हे प्रॉपर्टी पेपर म्हाजे म्हणून कसली प्रॉपर्टी अत्मीक सगळें आहा तें म्हाका मेळोन दिवपाक देवा कडेन कनेक्ट जावन कित्याक आमी शिकल्या हो संवसार आमी संवसारी आमी स्वर्गीची आमी एम्बेसेडर आमी रिप्रेझेंट करता कोणाक हांगा आमी रिप्रेझेंट करता आमी हांगा देवाच्या राजाचे आमी तेका आमी रिप्रेझेंट करता सो आमी त्या कंट्रीची ह्या कंट्रीची न्हू सो आमी चुकीची सोजवणी जी आसली ह्या कंट्रीची म्हणून ती भायर गेली की ना जाल्यार
तुका ह्या कंट्रीन डॉलर चलता, त्या कंट्रीन रुपीज चलता, आणि तू त्या कंट्रीचे हांगा येयला तुका रुपीजानूच पेमेंट जातलो, डॉलरान. होय की ना? तू कितले डॉलरान पण आशे पण तुका रुपीजानूच तुजें पेमेंट आसतलो. तुझ्या रुपीसाचे इतूनच पेमेंट येतलो. तू मागीर कन्वर्ट कर कितेंय कर, पण रुपीसाचेर तुका तू त्या कंट्रीचे म्हणून त्याच प्रमाणे तुका पेमेंट जातलो. त्याच रूल्स एंड रेग्युलेशनच्या प्रमाणे तुका पेमेंट जातलो. कित्याक त्या कंट्रीचे. म्हणून आमकां कितेंय जाय तें आसा तें ओतमीक वाटार. दिश्टी पडना जाय, पण भावाक दाखयता तुका दिश्टी पडटा तसो. म्हणून ते देव तुजे सांगात आसा ना. तुज्या वाड्याक काय ना? तुज्या वाड्याक आसा? देव आसा. काय ना पण देव आसा. आता आमच्या कडेन काय ना पण देव आसता पुरो? पुरो की ना? पण हांगा बरें दिसता आयकूंक. भायर देव नायल्यार कळटा सगळें जाय. बरी हेल्थ जाय, बरी बॉडी, बरी सगळें. हांगा आयकूंक बरें दिसता, पण भायर हांव आसा तसोच बरो. तसल्या मनशा बरोबर प्रोटेक्ट मागीर तसली जाता शिक्षा. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, आमकां जे देवान सांगलां ते आमी करचे जाग्याचेर आमी नाका ते करता. नाका ते जोडा फाटल्यान धांवता. जोड आमचे आमी देवाक हुशार. कोण हुशार? आमी हुशार, देव हुशार. सो कोणाचो राज सोद म्हणटा? कोणाचो राजवट सोद म्हणटा देव? आमी कोणाचो राजवट सोदता? हितून तो हुशार जाता आमी कित्याक मानना तो हुशार म्हणून? खाली न्ही चालू म्हणया. प्रेज गॉड. सो तो हुशार पुरो न्हू, तो हुशार तो पुरो न्हू. तो म्हणटा म्हाजो राजवट सोद आनी नितीवंतपण सोद पुरो. बाकीचे सगळे तुजे सोदताय पळय ते तुजे. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो भावाक जो जोडटा पयलो कोणाचो सांगाता तुज्या वांगडा आसा? देवाचो सांगात. सो देवाचो सांगात म्हणजे देवाची उतरां आमचे भितर रिगला. देवाचो सांगात आसा. उतर म्हणजे जेजू, आणि जेजू तुजे सांगातान तुजे भितर आसा. सांगाता न्हू, भितर आसा. माय गॉड. वाव. ही कूड तुजी आतां कोणाची कुडी? जेजूची कूड. तेका आनी त्रास पिळा येवं जाता? जेजू कुडीक त्रास पिळा आसली? तरी आमी तेका सोडून दिता. कोणाक? देव सराक. तेजे रुल्स आनी तेजे फाटल्यान आमी धांवता म्हणून तो आमकां आमचें सोडता. तो कितें सांगता तेका आमी आयकता म्हणून तो सोडता. नाजाल्यार तेका रायट ना. तुज्या राज्यान तूं येयला, तुका बरें कंट्रोल, तुका बरें हँडल करपाक तेजेर सगळे इक्विपमेंट आसा. तेजे आज गोडवे दवरला तेणें सगळें देवान आमकां हांगासर आसून पासून आमकां सगळें दिल्लें आसा आमच्या प्रोटेक्शनाक. आमी येयल्या जायना ना, पूण आमकां एकल्याक घालूना. आमकां दिसली पडना कितले आजोडवे घालूना. एका मनशा फाटल्यान 6,000 आजोडवे आसता. एका मनशा 6,000. आमकां कितें कळना, कोण दिसली पडटा. आमकां कितें दिसता? ना ते आयकून जाणा आसला की आज गोडवे आपूण कितले आहात न्हू. कितले पण एक वासो आलो खूब जालो. तुकडे आसो हजार. एक आसलो खूब जाता न्हू. एक जेवणा बॉडी बिल्डर कोणाकूच घेना मागीर. होय की ना? हांगा आसा कितले? 6,000. जाल्यार तुका आनी खंयचो वस्तू आसा? सो तेणें कितें सप्लाय केला सुरगीच्यान तें आमी घेवपाक तयार ना. कित्याक ताजे कायदे सेपरेट, संवसाराचे कायदे सेपरेट. संवसाराचे टूल्स घेवन सुरगीचे वाटेन वचचे ना. सुरगीचे टूल्स घेवन हेजे संवसाराचे चलोवया. कित्याक ते सुप्रीम सुपर पावर. आमी ओवररूल करूया ते सगळे. आमी संवसारान जे आमकां त्रास पिडा येयल्या पळय तेका सगळे ओवररूल करून आमी आतां संवसाराचेर जैतिवंताचें जिवीत जिवंक शकता. तेका जाय देवाचो सांगात. कितें? आनी देवाचो सांगात कसो रावता? व्हडल्यान भावाक जोडपाक जाय. थँक यू जीसस. पयशे काडून देव आहा, गरीबा कडेन देव आहा, कोणा कडेन देव आहा? कोणा कडेन देव आहा? पयशे काडता या गरीब जावन
पण जे कोणाकडे भावार्थ आहा पळय ताचे कडेन तो पयशेकार जावं तो गरीब जावं इजिप्तकारांक तर देव नासलो तेंकां ते आयडल करून वर्शीप करता तेंच्या देवाक जित्या देवाक तेंकां वळखूंक ना सो देव खाली इस्रायल लोकांक रिवील केल्ले आपणाक दाखयलें सो हेका जितो देव जो देव वचलोलो तेंकाच वळख दिली देवान आनी इस्रायल पळचे वरवीं आख्या संवसाराक आमकां देव नाल्यार आमकां देव म्हणल्यार खबर ना आमी देवाचें सांगाताकच नासली आतां जेजू वरवीं आमकां देव मेळना जेजू वरवीं सुर्गीन आमकां आतां रिलेशनशीप आमचें वाडला तेंचे सुर्गी राज्यान आनी आमचें रिलेशन घट जालां आतां सोयरी गार्डन आसा आमी रिलेशनशीप आमी भुरगीं केले आमकां पण सगळींच भुरगीं जायना देव कोणा कडेन आसा जे कोणा कडेन भावार्थ सो कितें जोडूंक जाय संवसाराचें जोडूंक जाय संवसाराचें लेस्काय जोडूंक जाय कितें जोडूंक जाय आमकां आनी देव तुज्या वांगडा आहा जाल्यार हे संवसाराचें जें आमी जोडूंक सोदता पळय एज अ चिल्ड्रन भुरगीं आसा पळय जे माय बायचें कितें आसा तें भुरग्यांक मेळटा पळय तशेंच आमकां देवाचें कितें केलां पळय तें सगळें आमचेर कांयच कश्ट करिनासता समजता जे आमी घाम काडून जोडूंक सोदता पळय ते फुडें धांवता पळय ते वस्तू देव ते जे तेणें जोडला पळय ते आमकां मेळटा जाय आमकां कितें भावार्थ म्हणून बायबलांत जितलो लोक भावार्थान भरलेलो तो केन्ना डिसअपॉयंट जावना केन्ना तो खाली वचना भावार्थ आसल्या कारणान तो पेकोणी घेवन गेलो कसलीय जावं तो जावं लेप्रोसी तो जावं इवन लाजरस तो मेल्लो 3-4 दीस जाले कोण कुड्डो आसलो कोण दोळे कान डाम नाकाचे सिकनेस नाकाचे स्किन डिजीज नाकाचे सगळे आसलेले मनशाक कितें केलें भावार्थान आसलेल्या सगळ्यांक पेकोणी घेवन गेले पेकोणी घेवन गेले सो पेकोणी मेळपाक कांय व्हडलें ना पण भावार्थ जोडपाक जाय आमकां कितें एक दीस रितीराक येयलो टायम बरो खूब त्रास जातले आनी भावार्थ जोडूंक जाय भावार्थ जोडपाक कितें येवचें पडटलें आयज वयतले एक वर पासून पावता सगळो भावाक वयता मातसो कितें उरलो बाय चान्स कोण तरी ऑपोजिशन येयलो आनी कितें उलयलें संवसारी तोय गेलो सो भावार्थ घट करूंक जाय जाल्यार आमी दीस आनी रात आयकत रावपाक कितें चड गरजेचो म्हणजे भावार्थ न्हू भावार्थ आसा जाल्यार बोक्सण दिवपाक सोंपें कसलोय आमकां त्रास केला जायत कोणेय बी मनशाक देंवसाराक बोगसपाक ना देंवसाराक बोगसपाचें देंवसाराक बोगसूंक नाका प्रेज गॉड आमी देंवसाराक बोगसूंक जाय कोणाक बोगसूंक जाय भाव भयणांक सो देंवसाराक कशें तेका नाकारपाक जाय देंवसाराक कसो हांव हेट करता म्हूण दाखोवंक जाय जो मनीस एकामेकाचो मोग करता तो मनीस देंवसाराक फाट करता कित्याक मोग करता तेका करपाक चड सोंपें पण मोग करिना तेका मोग करता पळय तुका सारको पयल्यान तुका चिडो घेता जो मनीस तुज्या देखीत आहा दिसता तो मनशाक पयल्यान तुका भितरच चिडो घेता मागीर कितें बदल भावार्थ आहा जाल्यार बोगशी जाय कोण तुजे अगेन्स्ट आहा पळय ताका सो देवाच्या उतरान भावार्थ येता म्हणजे आमचे मल्टिपल काम जाता जायते कामां आमचे जाता सो आमी गरीब आमी उणेपणा जाय तो कितें ती पळोवपाची आमकां गरज ना ती आमकां पळोवपाची ना कित्याक आमी हे संवसारी न्हू हे संवसाराचे वस्तू आमकां कितें आहा तें व्हडलें ना आमकां सुबेस आसूं उणें आसूं कितें आसूं आमची जोड जावपाक जाय स्वर्गीचेर आनी तो म्हणल्यार भावार्थ ना जाल्यार कितले वीक दिसता आमी ये ना ते ना ते दिसती ना ते वस्तू बरे दिसती पडटा आहा तेका व्हॅल्यूच ना होय की ना तुजे कडेन आहा तेका व्हॅल्यू ना तेका तूं किंमतूच दिना आनी जे ना पळय आवय देवा तें मेळल्यार कितें बरें जातलें तें मेळल्यार हें मेळल्यार म्हणजे दुसऱ्या ना ते वस्तूची चड आमकां गरज दिसता आहा ते वस्तूचेर आमी तेका कांयच
व्हॅल्यू दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आणि 20 मिनिटात चालता ना लेट झालं ना हां लावता. थँक यू जीसस. येल्या लावल्या. प्रेज गॉड. 20 मिनिटात चालतं. ओ लेट झालं. प्रेज गॉड. येल्या आडल्या. ओके. प्रेज गॉड. आम्ही क्लोजिंग मागणी करूया. कोण करतात? थँक्स गिव्ह मागणी कोण करतात? वाखाणीचे मागणी. येस मामा खूप. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. स्वर्गीय बापा आकार महिमा तुझा वाखाणी तुझा. Thank you, Lord. Thank you. yang boleh turin jiang ke sosuri memang dilar भावार्थाची जे भावार्थ स्वर्गीचे एक करन्सी पासून काम करते. हे स्वर्गीक कनेक्टेड रावपाक आदार दिता. भावार्थ एक गोष्ट जे देवाक कनेक्टेड रावन सोयीक जाता. हे भावार्थाचे आनी आमकां शिकवण दी बाबा. सोयेस्वरा जसो तूं तुजे वांगडा आसलो तसोच आमी सगळे आवडटात आनी सोप मानता तूं आमच्या सांगात आसा. कित्याक आमचे कडेन भावार्थ आसा. आमी उतरां तुजी आयकल्या आनी हे उतर आमी आयकत आहा आनी म्हणून आमी सोप मानता आमचे कडेन भावार्थ आहा आनी आमच्या सांगात तूं आसा. भावार्थ घेवपाक हे संवसाराचे ग्रेसकाचे कांय निर्भर पडलेले ना. पण भावार्थ तुजे उतरांक एक फुकट देणे मेवता जशें आमी आयकता. हे भावार्थ तुवें फुकट देण्याचे सोयेक दिला म्हणून आर्गा आनी महिमा बापाक वाखाण सोयेस्परा. हो दीस तुवें काय करून दिलो. हे दिसाक जे तुवें आमकां शिकयलां जायते लोकांची सुचवणी ना ती तुवें ती सोयपणी दिला म्हणून ते पासून आर्गा दिला. तूं शिकवणा पासून तुज्या मोगा पासून आमी आसा कशी वयची ना पूण शुअरली आमची मनाची बदलावणी मनाची जी लिसवण जातले ताजेर जुळीत दिवन कशें व्हरपाक तुवें शिकयलां तशेंच आमी ह्या फुडें जिवंक तयार आसा. आर्गा आनी महिमा बापा तुजे कृपे खातीर जी मनीस हांगा येवन तुजें उतर आयकतात हे संवसाराक पाठ करून तुज्या उतराक बसून आयकूंक जे पेशन्स आनी कृपा जी तुवें दिला आमकां तेजे पासून आर्गा आनी महिमा बापा स्वर्गीचे बापा. तशेंच जे कोण आयकलां युट्यूबाचेर तांकां सगळ्यांक तुवें जे बेसांव जे दिल्ले आहाय तुवें ते बेसांवां सगळीं भरल्या. सगळे वायट पिडेंतल्यान जैती वंत भावार्था वरवीं जे भावार्थ आतां उत्पन्न जालें ताचे वरवीं आमी जैतिवंत जाल्यात. आनी जो दुस्मान जो आमचे स्वताचो आड येता ते आमचे 5 सेन्सीचे जे भावाक अधिकार तेंचे चोरयता म्हणून आमी त्या पासून आर्गा आनी महिमा बाबा सोयेस्परा. तूं आमचो इतलो मोग केलो तुज्या पुताक ह्या संवसारांत घालून आमकां सुटका दिलाय आनी शिकवण दिलाय आनी आमकां पातकांतल्यान काडून नितीवंतपणान हाडलाय. आमी आतां देवाच्या सांगाताक जे तुज्या सांगाताक रावपाचें लायक केलाय आनी आमी जेजू तूं उतराच्या
उर्वेन आमचे भितर तू जियेताय आनी ही आमची कूड आमची न्हू पण तुजी कूड. हे कुडेन तुजें रोगो व्हांवता. दर एक सांजे बरें तरेन आतां वावर करपाक जाय कित्याक ईद जावन आसा तुजी कूड. सर्गीचे बापा सोविस्परा जे ब्लड वेसल्स आसा जे सेल्स आसा जे केमिकल्स आसा आमच्या बॉडीन ते सगळे बरे तरेन वावर करता. आनी दर एक मनशाक ताजे बर्थ रायट पेकोणी घेवपाक पेकोणी मेळोवन घेवपाक. आमकां पेकोणी 100% तुजे कडल्यान मेवलेली आसा आनी तेच आमी उलोवन सोप मानून आमचेच पेकोणी ओडून घेवपाक आमकां पदवी दिलाय अधिकार दिलाय. ते सगळे आमी दीस आनी रात तुजे उतर आमचे ओठार आनी जिबेर आसतले. आनी जी पेकोणी इतले दीस येवंक नासले ते शुअर तुज्या सांगातान आसतना भावार्थान आनी भावार्थाची उतरां जेन्ना आमी उलयता आनी सोप मानता काळजांच्यान पेकोणी म्हणटा ती आमचीच. हे पेकोणी गावले म्हणून तुका आर्गा आनी महिमा हे दिसा पावसाच तुका आर्गा आनी महिमा सोयीस्कर. आर्गा बापा सुबेस आनी सुबेस लोक येवन तुजी उतर आयकून आनी तुजी जाणवाय धरून स्वर्गेस्पराचो राग सोदपाक सुरू केला म्हणून आमी सोप मानता. तुजे भितर म्हणून सोदता म्हणून आमी सोप मानता. जे कितें तुवें आमचे फाटाफाट येवपाक जाय ते वस्तू फाटल्यान आमी जे धांवताले ते आमी त्या वस्तू फाटल्यान धांवपाचें बंद करून तुज्या राज्यान सोदपाक आनी बाकीचे सगळे फॉलो जातले अशें तुवें आमकां वाचयलां. हेंच आमच्या जिवितांत जाल्लें जाय. हे मागणें आमचें तुवें आयकलें म्हणून आमी हे मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी करता. आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. सो फाल्यां प्रेज गॉड. Brother, bye. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमी आयकलां फाल्यां आमी फाल्यां कितल्याक brother? फाल्यां आमी सकाळी स्टार्ट करता 7 प्रेज गॉड. फाल्यां येयलेले फाल्यां कमी जालें फाल्यां आयको ना येवंक जावचें ना फाल्यां फाल्यां येतलें न्हू आं मेळचें ना फाल्यां येवंक जावचें ना. किती जाता बाय सांग किती जाता इतका तुका चोरण जाता आतां चोरण दाखयलें चोरण आतां तूं जेजू तुजें करता चोरण जेजू तुका सगळें केलें चोरण कॅमेरा दिसता पडटा प्रेज गॉड. Brother, एक टेबल काडया. टेबल काडी तर दिसता पडटा. मातशें वयर येवपाक जाय. सकाळीं पांय दिसता पडना कितें. एक चेअर बसो. बाय हांगा कुत्ता बी दिता ना न्हू चलोंक जाय रायट. फोटो पयला खुर्सार पयलो जेजू केन्ना पळयला तुवें पयला न्हू खुर्साचेर दोळे दाखोवन जेजू पळयता खुर्साचेर
तो हेलो दादा brother Father, I thank you and praise you, Father God. Now, Father God, we love you, we praise you. This child of Fiona, you have given her birth, given to this son. She belongs to you. Thank you, Father God. Today, for bringing such a big miracle, as we speak your word, taking your power, your authority, and the anointing which is flowing through these hands, reaching out to those areas, all that affected areas, in the name of Jesus. Father God, thank you and we praise you. As I take the authority and speak, the pelvic bone, the disc, to align, all the bones to align, everything which connected to the bones of the leg, joints, be aligned, be adjusted, be recreated. Come to that normal position. I speak to them, nerves and tissues, everything which is connected to the leg, I am speaking to you all. Be aligned, be adjusted, be recreated, be reconstructed right now. As we have faith and the power and authority is given to us. I speak to every different organs of the body. They have to function as it has been created to function. Thank you, Lord. I speak the blood vessels, blood veins are flowing smoothly in her legs. The strength of Jesus is flowing. The strength she has received in her legs of Jesus. Thank you, Father God. Thank you. All the bones have been aligned. All the joints from her pelvic bones to the toe of her leg, everything has taken place in completely recovered in the name of Jesus. Thank you and we praise you for this supernatural power that she is not only walking, we can see she's running. Thank you, Father God. And according to your word, surely the manifestation has taken place for your glory. We thank you and praise you for this great miracle. Always you taught, preached, and shown the signs and wonders. Thank you for the signs and wonders, what she has received from today onwards. She is going to run more. This mighty glory to your name, Lord. Thank you and we praise you. As we have spoken to those cells to produce right amounts of cells, every frequency is in the right amount of frequency. The chemicals from the brain is released, all the right amounts, and every nerves has come to life. Every nerves and all those tissues, all those parts which was not functioning are functioning now. Right now, we have received the life of Jesus and function exactly the way you are created it to be functioning. Thank you, Lord, as you have given us the power. And I spoke your words. And there is no affliction anymore in our body. But the Spirit of God is in her right now. In the name of Jesus. All this glory and honor is yours. For she now supernaturally able to walk in Jesus' name. Amen. Praise God. Get up. Good back. Sorry. You should find power again. Yes. Sorry. So, Father, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sorry. Oh, thank you, Jesus. 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 Focus on number. Thank you, Jesus. Thank you, Maka Pekoile Dwell. Thank you, Jesus. Maka Pekoile. Maka Pekoile Yoli. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, thank you, Jesus. So, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, So. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
by your own is completely healed. You were wounded so that you want to see us healthy. Thank you, Lord. The strength what you have given, Lord. The strength of Jesus is in her. The strength of the Lord Jesus is in her. So, पाणी थोडे पावर हा. Yes, yes. जाता बघ झाले. Yes, good. Very good. Local. Yeah, very good. चल झाले काम. चल जाता. Very good. Yo. Viva का तू भेजा है. Thank you मार्गा मुझे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus मार्गा मुझे. आर्गा तो बच्चे सुनो. आर्गा मुझे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go. Yo मका तो. पाणी को. उभं. Very good. Yes. तो जेजूची बसण्याची शक्तिमानाची जेजूची शक्ती तुझ्या पायाने असा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No, पाणी को. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your strength. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yes, she can walk, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. She can live. Yes, Lord. Yes, she's healed. Thank you, Lord Jesus. She anda raba. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, she's walking. Yes, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. पाय उघड पोय. Praise God. पोय. पाय उघड सारखे. So माका 4 दिवस पिळले झाले. Praise God. आर्गा जेजू. Thank you, Jesus. That she can walk what she could not walk by herself. Thank you, Jesus. पाय झोले फ्री झाला तुझे. त्यात पोय किती आता पोय उभे राहता पोय काय बरं. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Actually, 4 दिवस हेल्डर मध्ये कितले बरं दापाचे. मला चोकअप घातलं म्हणजे पडते वाटे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. So, मागीर मेळ्या 7-8 कितल्याक मेळ्या 7-8 मेळ्या न्हू. आता सांजचे 7-8. Praise God. Thank you, Jesus. 7-8 करते. उतर लाईव्ह असतं. Praise God. Thank you, Jesus. Satan.